टीसीपी कायद्यात केल्ल्या बदलाक विरोध अर्जुन शेनवारा गेल्या उपरांत सोमारा परत एकदा पणजेत हे आंदोलन पेटला। टीसीपी एक्ट अमेंडमेंट विशीं सरकारान काडिल्ली अधिसुचोवणी बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी लावन धरीत गोंयच्या बऱ्याचशा सामाजीक संघटनेचे कार्यकर्ते आणि शेतकार ह्या वेळार एकठांय आयले आणि तांणी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांचेर फोग काडलो। ह्या आंदोलनात आरजी आणि आम आदमी पक्षाच्या आमदारांनी वांटो घेतिल्लो। ही अधिसुचोवणी जर रद्द केली ना जाल्यार पुराय गोंयभर ह्या विशीं खर आंदोलन पेट्टले अशी शिटकावणी तांणी सरकाराक दिलेली आसा। तुमकडे हात जोडून रिक्वेस्ट करता आमगेलें गोंय आमी सांबाळया हेंको जावपाना आनी जेन्ना वोटींग करता तेतून प्लीज हात जोडून मागता पयशा वोट कोणाकाय आमी पयशा वोट केला आनी आमच्या हाल आमी रस्ता पडे खंय जमीन खंय आहा म्हाका सांग तुमी सांगा म्हाका जमीन खंय आहा ती अर्दी जमीन खाल्ली मोपाक अर्दी जमीन खाल्ली सांगे आतां ते IIT करपाक वाळपय केन्ना ना केन्ना हडप करतलेच ते तेंचें इंटेन्शनूच आहा तेवटेन त्या पोर हँडलिंगा खातीर ती सगळें डबल टॅकिंगा वरती जमीन जमीन आसा खंय आमकां फुडल्या पिळयेक जमीन खंय आहा ती तेंचे हे आमच्या गोंयच्या हितान चिंततात। टीसीपी कायद्यातल्या बदलां विरोधातलो उद्रेक दिसान दीस वाडत चल्ला। आर्जीन केल्ल्या आंदोलना उपरांत सोमारा पणजे टीसीपी कार्यालया भायर बऱ्याचशा सामाजीक संघटनांचे कार्यकर्ते आणि शेकड्यांनी आंदोलक रस्त्यार आयले आणि तांणी मोठ्या मोठ्यान घोषणा दीत ही अमेंडमेंट बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी केली। म्हणजे कशें आसा की कॅटेगरीनी सरकारान थारयला की आपले कोण तरी बरे आसा जे पयशाकार आसा तांकां बेनिफीट करच्या खातीर हो जो प्रोसेस केल्लो आसा पळय हो गोंयकारांक आनी सामान्य जे आमचे शेतकरी बांदव आसा धाकटे बांदव आसा तांकां सोंपोवपाचो प्रयत्न आसा म्हणजे तांच्यांनी शेतान उतरचें न्हय आनी शेत जमनी पिकोवचें न्हय जेणे करून तांकां ताचेर बिल्डिंगी बांदूंक मेळटल्यो हे जे आसा ते सरकारान बंद करचें। हो गव्हर्मेंट हे अमेंडमेंट करून जी गोंयची जमीन आसा ती दुडवांकारांक विकूंक सोदता गोंयकारांक पिशांत काडून आमची गोंयकारांची आयडेंटिटी कंप्लिटली वायप आवट करूंक सोदता। तेन्ना आमी गोंयकारांक सांगता दर एका गोंयकारान आपल्या लागीं जाता त्या प्रमाणे गोंय सांबाळपाक प्रयत्न करपाची गरज आसा। हांवें दोन गोश्टी आमी जे हातूंत इनवॉल्व आसा तांकां सांगूंक सोदता। गोवा तुमच्या बापायलें फांत न्हय तुमकां जे निवडून हाडल्या ते गोंय राखपाक विकपाक न्हय। हे बिलियनर आमकां पयशे दिवन गोंयांत गल्फ कोस्ट हाडूंक सोदतात ते मल्टी मिलियनर आसात ते हांकां पयशे दिवन गोंयांत ही आमची फिल्म सिटी करूंक सोदतात। गोंयांत जो डेव्हलपमेंट आसा ते गोंयकार डिसायड करतले तुमी न्हू। दुसरी गोश्ट गोंयकारांक उडगास करता हेच ते जो माड आसा तो चोरो करपी कोकोनट ट्री आसा ती ग्रास करून गोंयकारांक पिशांत काडपी आमी तांकां मॅसेज धाडटा यू कॅन फूल सम ऑफ आवर गोंयकार्स ऑल द टायम नॉट ऑल द गोंयकार ऑल द टायम। टीसीपी कायद्यातल्या ह्या बदलांविशीं हरकती दाखल करपाची निमणी मुजत 27 सप्टेंबर मेरेन आसा। मात ह्या कायद्यातल्या बदलांविशीं तशेंच अधिसुचोवणी विशीं ग्रामपंचायत पावंड्यार कसलीच म्हायती सरकारान दिवंक नाशिल्ल्यान पुराय गोंयांतल्यान आतां मेरेन फकत 15,000 हरकती दाखल जाल्यात। ह्यो हरकती पयलीं सब कमिटी कडेन वयतल्यो आनी ते उपरांत मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे आणि उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हांची कमिटी ताचेर निर्णय घेतली। मात अश्यो हरकती घेवन बसचे परस सरकारान पयलीं ही अधिसुचोवणी रद्द करची तशें केलें ना जाल्यार गरज पडल्यार मंत्र्याच्या घराचेरूय धडक मोर्चा व्हरतले अशें ह्या आंदोलनात वांटो घेतिल्ल्या आरजी आणि आपाच्या आमदारांनी म्हणलां। त्याच्या पुढे आणि खूप किती किती हाडटले आयज तांकां गोंय काबार करपाक जाय आयज सगळे भायल्यांक ओडूंक जाय आयज कोणी येता दिल्लीच्यान म्हणटा हे जाय आमकां ते जाय आमकां ते जाय आमकां आणि गोंयकारांक निग्लेक्ट करून उडयल्ले आसा आयज गोंयकारांक कचरो करून उडयल्ले आसा हे गत जाल्ली आसा आयज लोकांनी हे करपाक जाय की हांकां जागो दाखोवपाक जाय ह्या मिनिस्टरांच्या घरा वयचे पडटले नाल्यार समज हे अशें करीत रावले जाल्यार हेंच्या घरा वयचे पडटले आनी तांकां सांगचें पडटलें की आमी हे जे टीसीपी अमेंडमेंट आसा तेच्या अगेन्स्ट आसा म्हणून आमी एवरी टायम अशें प्रोटेस्ट करीत रावतले आणि एवरी टाइम तुमचे जागो दाखयतले। गोंयकारांनी आज सगळ्यांनी एकठांय जाऊन
आज हे गॅझेट येल ते आम्ही भायर ओपोज करपा जाय. वी हॅव टू एन्श्योर दॅट दिस अमेंडमेंट इज स्क्रॅप्ड अँड वी डू नॉट वॉन्ट दिस डेव्हलपमेंट. We do not want golf course. We do not want our Khazan land, our agriculture land to be developed. We do not want FAR. We do not want any changes to this. We want this to be scrapped. We are open for negotiation to scrap this. टीसीपी कायद्यातले हे बदल जर लागू जाले जाल्यार शेतकारांच्यो पडीक आशिल्ल्यो जमिनी तशेंच कम्युनिदादाच्यो जमिनी 1,00,000 चौखण मिटरा परस चड प्रमाणात आशिल्ली शेताच्यो जमनी, उपेगात येवंक नाशिल्ल्यो रानांतल्यो सुवाती अश्यो जमनी मोठ्या प्रकल्पा खातीर उपलब्ध जातल्यो अशें ह्या आंदोलककारांनी म्हणलां. सरकारान मात अजूनय हो बदल कित्याक करतात हे विशीं आपली अधिकृत भूमिका स्पश्ट करूंक ना. ते खातीर कायद्यातल्या बदलां विरोधातलो हो उजो आनीकूय पातळपाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.